गोव्यात मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांचा घोटाळा जाल्ल्यान पुलिसांनी 2.41 कोटी रुपयांपरस चड फटवणूक केल्ल्याचे 27 गुन्हे दाखल केल्यात। मजगती फाटली सुमार 2 वर्सां जाली कॅश फुजोवप प्रकरणात मुखेल दुबावीत पूजा नायकाचेरय लोकांकडल्यान कोट्यांनी रुपये गुंतलेल्याचो गंभीर आरोप आसा। आयतारा कालेच्या ग्रामसभेत साबार महत्वाचे प्रश्न चर्चेक आयले। चर्चेचो मुखेल प्रश्न म्हळ्यार कस्टी गांवचो रस्तो आनी शाळा आशिल्ली। पाटकाराच्या आक्षेपांक लागून हो पुर्तुगेज काळांतलो रस्तो अजून जायना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। तशेंच शाळेंत वेंचणुके वेळार विजेची जोडणी दितात मागीर गायब जाता। ह्या वातावरणांत भुरग्यांनी शाळेंत रावप कशें अशी जाप थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागली। भारतीय भाषांची जतनाय करप ही काळाची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान उक्तायलें। सध्याच्या डिजिटल युगात कांय भाषा ना नपयत जावपाच्या वाटेर आसा अशी खंतूय मुख्यमंत्र्यान चित्पावन ब्राह्मण संघ संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार उक्तायली। शारी भागातल्या जमीन सर्वेक्षणात दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचो आस्पाव करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्ल्यान आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो। 10 वर्सां आदीं असोच यत्न जाल्लो तेन्नाय लोकांनी विरोध केल्लो आनी आतांय पंचायत वाठारांतल्या भू सर्वेक्षणाक दवर्ली दिकरपाल नागरिकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो। पंचायतीचे हक्क काढून घेवपाचे यत्न सरकार करता। गरजेची परवानगी दिवपाचे अधिकार फक्त सचिवान घेवन कायदो दुरुस्ती केल्या। आता पंचायत क्षेत्राचो पालिका क्षेत्रात आस्पाव केल्यार हाचो सगळ्या नागरिकांचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आयतारा केशी ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली। मात बेतूल पोर्टाचो विशय बरोच गाजलो। थळाव्यांनी बेतूल पोर्टाक खर विरोध केला। तशेंच मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या हद्दीत आशिल्ल्या पोर्टाक काडून उडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली। ह्या पोर्टाक लागून पर्यावरण आनी पारंपारीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर परिणाम जातलो अशें तांचें म्हणणें।
वेर्णा आयडीसी हांगासरल्या खासगी क्रिकेट मैदाना लागसार क्रिकेट अकादमी प्रकल्पाक आयपीबी म्हळ्यारच गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळान दिल्ल्या मंजुरीक लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. क्रिकेट अकादमी खातीर 25,000 चौखण मीटर जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित करपाच्या निर्णयाक लोकांनी विरोध केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून घोषित केले जाल्यार कोर्टात वतले म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास केला. आयतारा लोटले पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. गोमंतकाच्या चित्रकला सर्तीक विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन हे सर्तीत वांटो घेतलो. विद्यार्थ्यांमदल्या कला गुणांक वाव दिवपाच्या हेतान गोमंतक वर्स हे सर्तीचे आयोजन करता. 4 दशकां सावन चलत आयिल्ली आनी विद्यार्थ्यांक कलेच्या माध्यमांतल्यान आपल्यो भावना मेकळेपणान मांडपाक योग्य माची मेळोवन दिवपी गोमंतकाची ही कला सर्त. शाळेंतल्या भुरग्यांसयत ज्येश्ठ नागरिकांनी ह्या सर्तीत वांटो घेतलो. नामनेचो शिक्षण तज्ञ आनी लेखक फादर विक्टर फेर्रांव हांचे 10वें पुस्तक गोवननेस अनबाउंड एक्सप्लोरिंग डिकोलोनियल अबंडन्स ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो शेनवारा फातोर्डे हांगा जालो. फातोर्डेचो आमदार विशेष सरदेसाय यांच्या हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. ह्या वेळार दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजीचे डॉक्टर किट डिसूजा आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सत्तरी होंडा वाठारात आयडीसी जंक्शना लागसार आशिल्ल्या नवनाथ देवळात चोरयेचो यत्न चल्ल्याचे उक्ताडार आयला. शेनवारा फातोर्डेर 5 वरांचेर चोरान फंडपेटी फोडपाचो यत्न केलो अशें काथाळ्यान सांगलें. हो चोरयेचो यत्न सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सत्तरी मालातल्या ब्रह्मकर्मळी वाठारात गुणवंती हरवळकार हांच्या घराक आयतारा मध्यान राती उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरातले सामान लासून बोबर जालें. हाका लागून हरवळकार हांकां सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जाल्ले अशें कळटा. वाळपयच्या उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागला आसुंये असो अदमास आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सांगलें.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दित आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. अंदूं कर्तव्य पथाचेर प्रजासत्ताक दीस मनयतना भारताच्या लष्करी बळग्याचो आनी ताच्या सांस्कृतीक विविधतायेचो मेळ पळोवपाक मेळटलो. अंदूं भारताचे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जातात. देखून ह्याच मुखेल विशयाक केंद्रीत करून प्रजासत्ताक दीस मनयतले. मजगती मुखेल परेड बिटिंग रिट्रीटाची फुल ड्रेस रिहर्सल सध्या नेटान सुरू आसा. कर्तव्य पथाचेर पयलेच फावट लष्कराच्या रिमाउंट अँड वेटरनरी विंगाची जनावरां परेडीत वांटेकार जातली. हातूंत 2 बॅक्ट्रियन ऊंट, 4 शिकारी सवणे आणि 10 मिलिटरी सुण्यांचो आस्पाव आसा. भारताच्या राष्ट्रपती कडल्यान 77व्या प्रजासत्ताक दिसा खातीर मानाच्या सोयऱ्यांक धाडिल्ल्या खासा तयार केल्ल्या ॲट होम आमंत्रणांची ही ल्हानशी झलक. अंदूंचे आमंत्रण किट भारताच्या ईशान्य प्रदेशांतल्या जिव्या परंपरेची गवाय आसा. हे आमंत्रण अष्टलक्ष्मी राज्यांतल्या कुशळ कारागिरांच्या कामगिरीक सलाम करता. आता गाडयो एकामेकांक धपको दिवचे पयलीं सावधान करपाक शकतल्यो. हाच्या खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी एक म्हत्वाची घोषणा केल्या. सरकार 2026 वर्साच्या निमाणे मेरेन देशात व्हेकल टू व्हेकल कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान सक्तीचे करपाची येवजण तयार करता. 28 राज्यांच्या आणि केंद्रीय शासित प्रदेशांच्या परिवहन मंत्र्यांची बसका जाले उपरांत हो निर्णय घेतला. 2030 मेरेन रस्त्याच्या अपघातात मरण येवपी लोकांचो आंकडो 50% उणो करपाचो सरकाराचो हेत आसा. ही प्रणाली एकदा चालीक लायल्या उपरांत मळबांत पायलट जसो संवाद साधतात तसो
तसोच गाडयो एकामेकांकडेन संवाद साधपाक शकतल्यो. दरेक गाडयेंत एक ऑनबोर्ड युनिट आसतलें. हो युनिट वायरलेस तंत्रज्ञाना वरवीं आपल्या भोंवतणच्या हेर गाडयांक आपली सुवात, गती, दिका आनी ब्रेक लावपा सारकी माहिती धाडटलो. हाका लागून ड्रायव्हराक धोको दिसचे पयलीं अलर्ट मेळटलो. कॅमेरे वा रडार काम करपाक शकना अशा परिस्थितीत V2V तंत्रज्ञान चड प्रभावी थारतले. भारतातल्या वीज वितरण उपयुक्तताय संस्थांनी 2024-25 वर्सा प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स पॅट 2,701 कोटी रुपया नोंद केला. वीज मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण राज्य वीज मंडळाचे बंड आणि कॉर्पोरेटीकरण जाले उपरांत फाटल्या कांय वर्सांसावन एकंदर वितरण उपयुक्तताय संस्थांनी पॅट लुकसाणाची माहिती दिल्या. 2013-14 वर्सा 67,962 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्यान 2024-25 वर्साची ही पॉझिटिव्ह पॅट महत्वाची सुधारणा जाल्ली आसा. केंद्र सरकारान 242 बेकायदेशीर बॅटिंग आणि गॅमलिंग वेबसाईट लिंक ब्लॉक केला. हाका लागून आतामेरेन सुमार 8,000 बेकायदेशीर बॅटिंग आणि गॅमलिंगाच्यो वेबसायटी बंद जाल्या. सरकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ऑनलायन गेमिंग कायद्याक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत ही कारवाय केली. सरकारी सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कारवाय युजर्स, खासा करून तरणाट्यांची सुरक्षा आणि बेकायदेशीर ऑनलायन बॅटिंग आणि गॅमलिंग प्लॅटफॉर्मांक लागून जावपी आर्थीक आणि सामाजिक लुकसाण आडावपा खातीर केल्या. फाटल्या वर्सा ऑगस्टात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ऑनलायन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन विधेयक 2025 हाका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मंजुरी दिली. ताका लागून हो कायदो चालीक लायला. दिल्ली क्रायम ब्रँचान केल्ल्या घुळे वखदाच्या कारवायेत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत क्रायम ब्रांचीन 418 ग्राम कोकेन तशेंच सुमार 925 MDMA टॅबलेट जप्त केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कारवायेत वट्ट 5 कोटींची घुळे वखदां जप्त केल्ली आसा. तशेंच 2 विदेशी नागरिकांकूय ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्लीच्या क्रायम ब्रँचान केल्ल्या यशस्वी कारवायेत पॅन इंडिया वाहन चोरी गँगाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ISC क्रायम ब्रँचांनी आंतरराज्य टोळयेचो 3 दुबावितांक ताब्यात घेतल्या. तशेंच 16 लक्झरी गाडयो जातून फॉर्च्युनर, सेल्टोस, क्रेटा, थार सयत हेर गाडयो जप्त केल्यात. त्या भायर पुलिसांनी फटीची कागदपत्रां, फटीच्या नोंदणी पत्रांचो लेगीत ह्या कारवायेत खुलासो केला. ताब्यात घेतिल्ले दुबावी जलंधर पंजाबचे आसात. ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. दिल्ली NCRात सध्या हवेच्या प्रदूषणाचा दर्जो सामक्याच बाबत स्थितीत आशिल्ल्याची आता परत एक फावट उक्ताडार आयला. सध्या AQI 400चो आंकडो हुपला. देखून सध्याच्या वातावरणात रावप कितपत सुरक्षीत आसा हाचो अदमास दर एकल्यान लावपाची खर गरज आसा. देखून आता ग्रॅप अंतर्गत घेतिल्ले निर्णय आसा तशेंच चालीक उरतले अशें कळटा.
भारतीयांक सकाळ जाली काय चाये बगर चूक लागना मात चायेचें सेवन केल्या उपरांत कांय जाणांक त्रास जाणवतात. कोणाक पोटात दुखता, आमट धेकर येवप, छातीत जडपण वा एसिडिटीचो त्रास जाता. ह्या सगळ्या त्रासा फाटलें मूळ कारण आमच्या जिणेंत लावन घेतिल्ल्यो चुकीच्यो संवयो. उपाशी पोटार च्या पिवप वा चड दूद वा साखर घालून चायेचें सेवन करप वा दिसांतल्यान 6 बार फावट तरी च्या पिवप अशी वेगवेगळी कारणां आसूं येतात. मात जर च्या घेतल्या बगर तुमचें पान हालना आसत पूण तुमकां एसिडिटीचोय त्रास जाता आसत तर अशा वेळार च्या घेतल्या उपरांत हलके गरम उदकाचें सेवन करप वा पचनशक्ती सुदारपा खातीर बडीशेप लेगीत खावची अशें म्हणटात. जाका लागून एसिडिटीचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. तशेंच एसिडिटीचेर एक रामबाण उपाय म्हळ्यार गोड खावप. गोडाचो ल्हानसो कुडको लेगीत पोटात जावपी त्रास कमी करपाक मजत करतात. ताका लेगीत ताक लेगीत एसिडिटीचो त्रास आशिल्ल्यान पिव येता खंय. देखून चायेचें अति सेवन टाळून योग्य ते खावपा पिवपाचेर भर दिवप आयच्या काळात खूब गरजेचें जाल्लें आसा. संवसारीक भलायकी संघटनेन उक्तायल्ल्या अभ्यासांतल्यान संवसारभर क्षयरोग हो संसर्गजन्य रोगाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकड्यान पयल्या क्रमांकाचेर पावला. 2024 वर्सा अदमासाक 12.3 लाख लोकांक ह्या रोगान मरण आयलां. फाटल्या वर्सा 10.7 दशलक्ष लोक क्षयरोगान दुयेंत पडल्या. तातूंत 58 लाख दादले, 37 लाख बायलो आनी 12 लाख भुरगे आशिल्ल्याची नोंद जाल्या. क्षयरोगाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशां कडल्यान खोकली, शीक वा तुगाचे वरवीं हवेंतल्यान पातळटा आनी मुखेलपणान पुलवामाचेर परिणाम जाता. झोमॅटो, स्विगी आणि ब्लिंकिट सारखिल्ल्या फूड डिलिव्हरी ॲप्स विशीं गिरायक आणि डिलिव्हरी कामगारां मदीं नाराजी वाडत आसा. लोकल सर्किल्सच्या हालींच केल्ल्या सर्वेक्षणा प्रमाण 55% गिरायकांनी सांगलें ह्या ॲपा वयल्यान जेवण ऑर्डर करतना रेस्टॉरंटात वचून जेवपा परस चड पयशे दिवचे पडटात खंय. हाचें कारण म्हळ्यार ॲपा वरवीं रेस्टॉरंटां कडल्यान घेवपी 20 ते 30% चड कमिशन अशें म्हणटात. हाचो थेट परिणाम गिरायकांच्या बोल्सांचेर जाता. ह्या सर्वेक्षणात देशांतल्या 359 जिल्ह्यांतल्या 79,000 परस चड प्रतिसादांचो आस्पाव आसा. हातूंत 61% दादले आनी 39% बायलो आशिल्ल्यो. हें सर्वेक्षण लोकल सर्किल्स प्लॅटफॉर्मांचेर केल्लें आनी सगळे भाग घेवपी सत्यापीत नागरीक आशिल्ले. सर्वेक्षणात वांटो घेवपा खातीर लोकल सर्किल्साचेर नोंदणी करप गरजेचें आशिल्लें. अयोध्या धाम आणि पंचक्रोशी परिक्रमा मार्गाचेर मांसाहारी अन्नाच्या विक्री तशेंच पुरवणीचेर प्रशासनान पुरायपणान बंदी घाल्या. हॉटेलां, गेस्ट हाऊस आनी ऑनलायन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांक हो आदेश लागू जातलो अशें कळटा. लोकांच्यो भावना लक्षांत घेवनूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. मात जे ह्या आदेशाक पाळो दिवचे नात तांचेर खर कारवाय जातली अशें प्रशासनान कळीत केल्लें आसा.
पेन किलर वखदांचो वापर चड पुराय संवसारभर जावपाक लागला. हातूंत ओव्हर दी काउंटर पर्याय हे प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दितात. पूण पेन किलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावपाक शकतात. खासा करून पोट आनी मूत्रपिंडांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावपाक शकतात. खंय बेकार जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यांमदीं संधिवाताची समस्या वाडत आसा. वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतीत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्यांत उणी आक्रमक प्रक्रिया सारकिले प्रगत उपचार दुयेंतींक सक्रीय जिवीत जगपाक मदत करतात. संधिवात आतां फक्त जाणट्या पुरतो मर्यादीत ना, 20 ते 50 वर्सां पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागलां आनी दुयेंतींचोय आंकडो वाडत आसा. जायते तरणाटे दुयेंती सांध्यान घटसाण वा सूज येवप अशा सुरवातीच्या लक्षणां कडेन आडनदर करतात, पूण फुडाराक तांकां दीर्घकाळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा. संधिवाताचेर आडनदर केल्यार दीर्घकाळ दुखप, सांध्यांची विकृतताय, अपंगत्व आनी जिणेचो दर्जो उणो जावं येता. नेमान व्यायाम, वजन नियंत्रण, ताण वेवस्थापन अशा तरेच्यो जिणे पद्दतीत बदल केल्यार ह्या दुयेंसांची वाड जावची ना. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोला